Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. माझे नाव भगवान केरकर. सरान सांगलेल्या प्रमाणे आमकांय होप दिसता की आता सर आमकां खंय तरी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले आनी आमकां खंय तरी एक हेल्प करतले आनी आमच्या भुरग्यांचे प्रश्न सॉल्व जातले, आमचे प्रश्न सॉल्व जातले आनी कांय उलयना. सरांक खबर आसा आमी आतां कितले दीस बसले आनी कितें हांगा त्रास काडटा ते हे सगळे तुमकांय खबर आसतले. आमी इवन हांगर कसो त्रास काडटा आनी हांगर ह्या उकाड्यान कशें बसता ते. तेन्ना म्हाजें आनीक एकूच रिक्वेस्ट आसा की सरान बेगीनचे बेगीन जाता तितले की हेतूनसून आमकां एक मोकळे करचे. अजून पर्यंत किती दीस जाले तुमकां बसून गेले? आमकां आशाच आसा म्हणून आमी बसले. ना कितले दीस जाले? कितले दीस आतां 1 म्हयनो 3 दीस जाले आमकां. 3 दीस जाले आनी डेली आमी सगळे ग्रूप आमचो येता, सगळे कामां 28 जाणी येता आमी आनी हांगर येवन आमी इतलेंच चिंतता की आमचें खंय ना खंय उगडकीच येतलें, खंय ना खंय हें जातलें म्हणून. तुमकां सीएमान दिलां न्ही, सांगलां न्ही सीएमान. मागीर तुमी आजुनूय कित्याक बसले हांगा? आमकां काम आमचें जावंक जाय आनी आमचें जेन्ना काम जातलें आमकां ऑर्डर कितें तरी येतली त्या आशेन आमी आसा. सांगलें आनी दिवप हितून मातसो फरक आहा न्हू. म्हणून आमकां जेन्ना ऑर्डर कितें तरी येतली हातीन आनी सर दितलो ही आशा आसा आमकां. म्हणून आमी ती येयसर वाट पळयतले हांगर बसून आनी मागीर आमी आमचें जें बसलेलें आहा तें आमी सगळें हें करतले, उठतले. थँक्यू सर.